म्हजे फुड्यान आसा फामाद तियात्रिस्ट, तसोच एक बरो फामाद कॉमेडीन नॅचरल कॉमेडी करतालो बाब जिजस आंताव. जिजस बाब ग्लोबल रोमी लिपी अभियान ही आतां हे कोरस मायज जालें चळवळ चलयता रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवंक. आमी आतां आमचे आमदारा लागीं दोन रेजोल्युशनां दिल्या. पयलें रेजोल्युशन जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांनी शिकोवंक आमच्या भुरग्यांक. तर तुजेर हाचें मन कितें? चोय रोमी लिपी मुटकी सारकी आमगे गोंयकारांगे मेन. आख्ख्या गोंयांक आख्ख्या वर्ल्डाक खंयी गेल जाल्यार गोंयकार म्हणटा आनी कोंकणी उलयताय ते गोंयकार आहाय ते. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें म्हाका एक उकळास जाता स्कूल टायम जेन्ना हांव आसोल नायस्कला वयतालो थिंगा एक कमलाश म्हणटा सर आसलेलो तो सदांच तेंगे शेजाऱ्या एकलो कामत दे आसोल नामो आसलो तेजो फामाद कांतरीस तो फामाद कांतरीस. आनी तो हिंदू जावन तो हें कांतार म्हणलो तेणें त्या कांतराचो कोरस तुका म्हूण दाखयता. व्हेरी गुड. कोंकानी उलोय कोंकानी कोंकानी बरोय कोंकानी कोंकानी भाशेन सरकार चलोय गोवा इस्टेट कोरात कोंकानी. ओ कोंकानी उलोय कोंकानी कोंकानी बरोय कोंकानी कोंकानी भाशेन सरकार चलोय गोवा इस्टेट कोर कोंकानी. तो बाळो हिंदू जावन कोंकणी जोगोटालो. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें आमी धाकले आसतना सावन आज पासून आमी शिकिल्ले. सो सगल्यो लँग्वेज आहाय मराठी आहा फ्रेंच आहा शिकोवपा हें आहा दर्जो. सो आमगे कोंकणी कित्याक ना रोमन कोंकणी आमी आदी चीट देखून बरयताले तेतून मोगाळ पाय चिटी स्टायल चोय आमगे मोगाळ पाय म्हाका तुका बरी सावुद्यान बोला की आतां तुका खबर दिता की मोगाळ पाय मोगाळ भयणी मोगाळ बा मोगाळ इश्टा हें आसलोलें आमगे उतर. सो तेका लागून हें आदलें चिंतून गोंय सरकारान चिंतपा जाय. आनी गोंय सरकार हांव 100% सांगत तुका आमगेलो CM प्रमोद सावंत हें काम कोतलो श्युअर 100%. दुसरें म्हळ्यार कितें आमगे कोंकणी दर्जो दिवपाक जाय रोमी लिपीक कळना तुका. आनी 100% दितलो सरकार मुगे गॅरंटी आहा. आनी दुसरें कितें इस्कलां शिकोयता आसतना मराठी आसलोली फ्रेंच आसलोली कळना हिंदी आसलोली ती सोड ती आसपाक जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें आमगे पाद्री इगोर्जांनी कोंकणी भाशेन सांगताय. आख्ख्या वर्ल्डाक कोंकणी उलयताय आमगे गोंयकार. सो कोंकणी लिपीक दर्जो दिवपाक जाय न्हू मुजे हिसपान दितलो गोंय सरकार. हांव सांगत तुका गोंय सरकार प्रमोद सावंत आमगे कोंकणी रोमी लिपीक दर्जो दितलो. बाबा जिजस आमचें दुसरें रेजोल्युशन जावन आसा 1992 वर्साक इंडियेच्या सरकारान मायनॉरिटीज कमिशन सगळे स्टेटींनी घडचें म्हूण एक एक्ट पास केलो. पूण सगळे स्टेटींनी मायनॉरिटी कमिशन जालें पूण आमच्या गोंयांत आयज 33 वर्सां जालीं हें मायनॉरिटीज कमिशन आजून घडूंक ना. आतां आमी आमदारा लागीं दिलां. तर तुका दिसता हे सरकारान हें एक फावटी तरी पास करचें म्हणून? 100% प्रमोद सावंत CM पास करतलो. कित्याक तेका गोंयकारांगे मोग आहा आनी मोग आहा आनी तो कोंकणी उलयता खूद कोंकणी उलयता. इवन एसेंब्ली देखून चलो ती कोंकणीन चलता. 100% रोमी लिपी दर्जो मेळटलो. देव बरें करूं बाब जिजस. थँक्यू.